इजाईस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. जुनव्यानो, म्हजे आयकून घेयात. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दियात. हांव जल्मूंचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांसून ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. तोरसादी सारकें ताणें म्हजें तोंड केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलोल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोट्यांत लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हणलें, तूं म्हजो चाकर, तूं म्हाका व्हडवीक हाडटलोय. पूण हांव असो चिंतालो. हांव निर्फोळी वावुरलो. बेश्टोच हांवें सगलो म्हजो जीव जोरयलो. तरी आसतना सर्वेस्पूर म्हजे हक सांबाळटालो आनी देवाच्या हातांत आसलें म्हजें इनाम. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो. म्हजें बळ म्हणल्यार म्हजोच देवूच. हांवें ताची सेवा करूंक, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल पोरचेक नव्यान ताका एकठांय करूंक म्हज्या आवयच्या कुसव्यान सर्वेस्परान म्हाका आकारलो. तर होच सर्वेस्पूर म्हाका आतां म्हणटा, तुवें म्हजी सेवा केल्या पुरो ना. जाकोबाची कुळां नव्यान उपजल्ल्यार पुरो ना. इस्रायलाच्या उरलोल्या लोकांक परतून हाडल्यार पावना. पूण पृथ्वीच्या शिमापर्यान म्हजी सोडवण पावोवचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. तुका शेरोना येता सर्वेस्परा. म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडूय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें थारोन कर. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा. म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा. म्हाका जीव राख. म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या, नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो बरवोसो. म्हजे तोरणी पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा तावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण पुरगुट्टलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवून घासयतलें. देवा, म्हजे तोरणी पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलें. आजून पर्यान तुजे ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंड तुजें प्रमाणीकपण घासयतलें. उद्गार. नोमान आमच्या राया. तूं बापाक घालतो जालोय. शांत मेंढऱ्यांक मारूंक व्हरता तसो तुका खुर्सार मारूंक व्हेलो. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेवणाक बसलेले आसतना जेजू खोंती भरीत जालो आनी हाची गवाय दिवन ताणें म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेतलो. तो कोणाची खबर करतालो काय म्हूण दुबावून
शीस एकामेकाक पळोवंक लागले. ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजू मोग करीतो. जेजूच्या हड्ड्याक तेंकोन आसलो देखून सिमांव पेद्रून ताका खुणा करून म्हणलें, तो कोणाची खबर करता. ताणें आपली तकली जेजूच्या हड्ड्यार बागोवन ताका म्हणलें, सायबा, तो कोण? जेजून पोर्तिपाल केलो, जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दितलो तोच तो. आनी उंड्याचो कुडको बुडोवन ताणें जुडसाक, सिमांव इस्कारियोताच्या पुताक दिलो. उंड्याचो कुडको घेतले उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो. जेजून ताका म्हणलें, तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर. कित्या पासत ताणें अशें ताका म्हणलें, हे जेवणाक बसलेल्या दुसऱ्या कोणाकूच समजोंक ना. जुडसा लागीं पोंगटीची गांठ आसली देखून पोरबेक आमकां गोज्जेचे तेंगे वो गरिबांक कितलेंय घाल, अशें जेजू ताका म्हणटा म्हूण कांय जाणांक दिसलें. म्हणटच उंड्याचो कुडको घेतले उपरांत तो रोखडोच भायर सरून गेलो. रात जाली. तो भायर वेतोच जेजून म्हणलें, आतां मनशाच्या पुताक महिमा मेळ्ळी आनी ताचे सोवे देवाक महिमा मेळ्ळी. देवाक ताचे सोवे महिमा मेळ्ळी जाल्यार देवूय ताका आपणा सोवे महिमा दितलो आनी रोखडोच ताका महिमेवंत करतलो. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, आनी थोडोच वेळ तुमचे सांगाती आसा. तुमी म्हाका सोदतल्यात, पूण जशें हांवें जुदेवांक सांगलां, जंय हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. सिमांव पेद्रून ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय? जेजून पोर्तिपाल केलो, हांव वेतां थंय तूं आतां येवंक शकनाय, पूण मागीर येतलोय. पेद्रून ताका विचारलें, सायबा, कित्याक हांव तुजे फाटल्यान आतां येवंक शकना? तुजे पासत हांव म्हजो जीव दिवंक तयार. जेजून जबाब दिलो, होय, म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय? हांव तुका सत सांगतां, कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान आपल्या सोबीत हातांनी आमकां रचल्यांत, आकारल्यांत आनी ह्या संवसारांत पाठयल्यांत. हे सत इसायास प्रवाद्यान आपल्या पुस्तकान बरोवन दवरलां. तो म्हणटा, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान थावन सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. हांव जल्मुचे आदीं ताणें म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो आनी म्हजी जीब पाजून आपल्या हाताची सावळेन म्हाका लिपयलो. इसायास प्रवादी ह्या उतरांतल्यान देवाचो मोग एके आवयच्या मोगावून अदीक अखंड म्हूण सांगता. जुवांवाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या जिविताची निमाणी घोडी वळखून घेता आनी शिसांक आपल्या काळजांतली भावना उक्ती करता. जेजू आमच्या मोगा पासत देवाच्या राज्यांत आमकां सुवात तयार केल्या आनी थंय खेरीत मानाचो जागो आमकां दवरल्या. आमी आमच्या बऱ्या जिविता वरवीं ह्या जाग्याची दायजी जावंक जेजूचो सांगात आमकां मागुया. आमी पवित्र साठोल्यान आसा म्हणटच आमचें लक्ष, ध्यान, मन आमच्या पातकां खातीर कश्ट सोंसतल्या जेजूचे दवरून बरे कुमसार करून ल्हान ल्हान त्याग सॅक्रिफायसीस करून प्राचित करून आमची कूड जेजूच्या कश्टांक भोंपुया. आमकांच जेजूचे आधीन करून देवाचे मोहिमेक
तयार रावया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. जेजूचे कोश्ट मरण नियाळून पातक सोडून बरें जिवीत जिवंक वावरुया.